तारांकित प्रश्न अतारांकित जातात आणि योग्य प्रश्नाची योग्य उत्तर मिळना अशी कागाळ करून विरोधी गटाचे आमदारांनी सरकाराचेर फोग काढलो। अपक्ष आमदाराबरोबर विरोधी गटाचे आमदार आणि भाजपाचे आमदार विष्णू वाघ हांणी सरकारी अधिकाऱ्यांचेर ह्या वेळार टिका केली। जो मेरेन विधानसभा सारकी चालूक लागना तो मेरेन आमदाराक तांच्या प्रश्नाच्यो जापो कागदार दिवच्यो अशी मागणी आमदारांनी केल्या। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। I would suggest that till you set your system right, we revert back to the old system, because after all we come here once in 6 months for certain difficulties, certain problems of the people of Goa. Now let us do some justice to it. We are not coming here free. People are paid. MLAs are paid to sit here in the house. And it's public funds. We don't want to waste them. So please revert back. पण स्पीकर सर भितर धोको आसा। आमी पयली असेंब्ली जी ई असेंब्ली केली, लेट अस नॉट रिवर्ट बॅक, पण टील इट इज प्रॉपरली पूट ऑन द रायट ट्रॅक। म्हाका दिसता जो प्रश्न विचारता ताका रिप्लाय हार्ड कॉपीचे पावचे, हे जावं शकता जाल्यार मातशें पळयात। गेल्ले खेपे सांगिल्लें तुवें गेल्ले खेपे जेन्ना आमी जेन्ना प्रश्न विचारिलो, यू हॅड कॅटेगरिकली सेड दॅट एटलीस्ट जे आमदार प्रश्न विचारतात त्या आमदारांक तांचे हार्ड कॉपीज दिवच्यो म्हणून, ते तरी दिवपा जाय न्ही, नाल्यार कितें फायदो आसा? ते मातशें जाता जाल्यार पळयात, ते जाता जाल्यार पळयात। स्पीकर सर, आणि हे जे क्वेश्चन डिसअलाव जाल्या ते फुडल्या आठवड्याक पयलीं म्हणून अलाव करचे। हे जे आमचे तुम्ही आन्सर करूंक ना तिनूय क्वेश्चन ते तुम्ही फुडले खेपे पयले पोस्टपोन म्हणून घेवचे। सभापती महोदय, म्हाका फक्त एकूच विनंती करून दिसता की स्टार्ड क्वेश्चन्स आणि अनस्टार्ड क्वेश्चन्स ह्या दोनाचें आपलें अशें वेगळेपण आहा। जेन्ना कोणी स्टार्ड क्वेश्चन म्हणून घालता तेन्ना ताचें उत्तर हें स्टार्ड क्वेश्चनूच म्हणून येवचें ही अपेक्षा आसता। पूण हांगा आमी पळयलां आतां ज्यो केसी जाल्या हातून जो अंडर सेक्रेटरी आहा तो अंडर सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीचें परमिशन घेतला अशें सांगून डायरेक्ट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करता। एका तो रायट आहा काय कितें? जेन्ना सभापती एक विशिश्ट हें मार्क करता अमके डिपार्टमेंटाक म्हणून, तेन्ना त्या डिपार्टमेंटान एक तर उत्तर दिवपा जाय दॅट दीस डिपार्टमेंट इज नॉट रिलेटेड, म्हणजे दीस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू दीस, इतलें तरी उत्तर येवपा जाय। परस्पर ट्रान्सफर करपाक मेळटा काय कितें? परस्पर सभापतीन जेन्ना एक हें असायन केलो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंटाक तेन्ना तें ट्रान्सफर करूंक मेळटा, आनी मागीर जर मेळटलें जाल्यार सभापतींची पूर्वसूचना घेवपाक नाका। सभापती महोदय। माननीय सभापती, आमच्या सभागृहात अनेक जाणकार असे सदस्य आसात, तातूंतले सभापती रावल्ले आसात, मुख्यमंत्री रावल्ले आसात, अनेक वर्षांचो तांचो विधानसभेतलो अनुभव आसा। तांकां सगळ्यांक खबर आसा एखादो स्टार्ड प्रश्न आसत क्वेश्चन तो अनस्टार्ड केन्ना जाता तो। ज्या वेळार आमी एखादो प्रश्न विचारतात तो प्रश्न त्या दिसा खातीर जर नासत आणि दुसऱ्या खात्या खातीर जर आसत जाल्यार दुसऱ्या खात्याचे ऑलरेडी स्टार्ड क्वेश्चन्स असतात थंय तो घालपाक मेळना म्हणून तो अनस्टार्ड जाता। हे सगळें आमकां खबर आसा, अनुभवी लोक आसात हांगासर, तांच्यांनी आपापल्या सदस्यांक मित्रांक समजून सांगपाक जाय। स्पीकर सर, आमचो मुद्दो खंय आसा? आमचो मुद्दो कितें आसा? आतां फॉर एग्जाम्पल वाणी एग्रो इंडस्ट्रीज हाजेर आमचो क्वेश्चन आसा। वाणी एग्रो इंडस्ट्रीज इज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री काय न्ही हें तुमी पयलीं सांगा। ती जर इंडस्ट्री क्वेश्चन कोणाक घालपाचो? ताज्या संबंधान कित्याक एक मिनिट, हांव क्वेश्चन कोणाक घालपाचो? इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक घालपाचो। आमचें रॉंग आसा? We have asked for industries minister whether license has been given, NOC has been given. तो question काढतात, pollution control board मार्क करता। How it is possible? Who decides ultimately? Speaker जर decide करना, कोण decide? Government officer can decide. Is it not infringement on the rights of the MLAs? आम्ही स्टडी करून क्वेश्चन विचारता, आम्ही बेस्टच विचारना क्वेश्चन।